प्रितीच्या भयणी भावांनो, सादे काळाच्या 12व्या आयताराक देवाचो संदेश आमकां असो: दुमाळो दितेल्यांक भिवू नाकात. कोण आमकां दुमाळो दिता काय? कसलो आमकां दुमाळो सोंसचो पडटा काय? केन्ना आमकां हे दुमाळ्याक फुडो करचो पडटा? हे प्रस्न समजून घेवंक आनी ताचे जबाब मेळूंक आमी हो नियाळ करुया. आयज सांगूंक येता ती कथा तुमी जायते फावटी आयकले आसतले. एक 10 वर्सांचो भुरगो आपल्याक आयस्क्रीमीची रूच आयल्या म्हणून आयस्क्रीम पार्लरांत भितर सरलो. आयस्क्रीम पार्लरांत जायती गर्दी आसली. आपल्याक मेळटा तो जागो पळोवन हो भुरगो थंय बसलो आनी तेन्ना एक वेटर ताचेशी येवन कितें कसली आयस्क्रीम जाय काय म्हूण विचार करूंक लागलो. आयस्क्रीमीचें दाम विचारले उपरांत हो भुरगो आपल्याक आयस्क्रीम हाड म्हूण सांगचे मनान पयले आपले बोळसान आसा ते पयशे मेजूंक लागलो. कित्याक वेटरान ताका सांगलें, बरी आयस्क्रीम खातलो जाल्यार 50 रुपया, सादी आयस्क्रीम खातलो जाल्यार 30 रुपया. आनी पयशे मेजतना हो वेटर ताचेर तिडलो, कित्याक जायते कस्टमर आसले आनी हो भुरगो ताचो वेळ पिड्यार करता म्हणून. भुरग्यान पयशे मेजल्या उपरांत 30 रुपयाची आयस्क्रीम हाडूंक सांगलें. वेटरान आयस्क्रीमे बराबर ताका बिलूय हाडून दिलें. ह्या भुरग्यान आयस्क्रीम खावून कॅश कावंटरार वचून आपलें बील फारीक करून तो घरा परतलो. उपरांत वेटर हे भुरग्यान बसलेल्या जाग्यार आसलेलीं आयदनां काडचे खातीर आयलो तेन्ना ताच्या दोळ्यांत दुकां आयलें. कित्याक खाली आयदनां सांगतात ह्या भुरग्यान 20 रुपया म्हणून ताका टिप्स दवरलेले. प्रितीच्या भयणी भावांनो, दयाळ करणी करूंक वो दुसऱ्या सवें बरें करूंक भोव थोडें सॅक्रिफीस करूंक पडटा म्हूण ह्या ल्हान भुरग्याच्या कोन्यांतल्यान आमकां कळीत जाता. आयच्या वाचपान पयल्या वाचपान जेरेमाय प्रवादी देवाचो संदेश इस्रायल पोरचेक दितालो. तरी आसतना इस्रायल पोरसा जेरेमाय प्रवाद्याक दुमाळो दिता, ताचेर आरोप घालता, ताचे मस्कऱ्यो करता आनी ताचे इश्ट लेगून ताचे पाड जातले म्हूण रावता. होय, देवाच्या नांवान उबो रावल्यार न्हयच सॅक्रिफीस बगर दुमाळो देखून सोंसूंक पडटा. आनी देखून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, कुडीचो जीव काडटा तांकां भिये नाकात, कोस्ट पडटले पूण हांव तुमच्या सांगाताक आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी क्रिस्तांव क्रिस्तांव कशे पयले क्रिस्तांव भाशेन आमकां दुमाळो सोंसूंक पडना. पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताची तत्वां मोग सत आनी दयाळाय जिवंक लागता, आमची वाट सोंपी जायना. आमची वाट सोंपी जायना. स्वताक उबो रावल्यार आडखळ्यो उप्रासता, बोणकोन देखून सोंसूंक पडटा. गोंयांत अशें भायर जायते आमची भाव भयणां स्वताक उबी रावल्लीं म्हणून तांचो जीव देखून काडलेलो आसा. वायट करतेल्यांक स्वतान उबे रावतले एक कांटो कसो तांच्या जिवितान जाता आनी ते खातीर तांकां कुशीन काडटा. जेन्ना आमी ओस्कोत आसलेल्याची सायड घेता, पयशेकार आनी अधिकार आसलेले दामून धरून आमचेर आरोप घालूंक लागता. वायट करतलीं जावं ती आमचे इश्ट जावं ती आमची घरचीं लागशिल्ले लेगून तांकां नीट रस्त्यार हाडूंक आमी वावुरल्यार आमकांच त्रास ती दिवंक लागता. जेरेमाय प्रवाद्या सवें घडलें, जेजूच्या पाटलावतारा सवें घडलें आनी आमचेय सवें घडटलें म्हूण जेजू आमकां आयज उगडास करता. पूण जेरेमाय प्रवादी असल्या संकश्टान आसतना अशें उद्गारलो, सोर पदवेदार देव, एक वीर कसो म्हजे कुशीक उबो आसा.
बरवशान जेजू देव आपल्या सांगाताक आसा म्हूण आपले मिसांव जेरमास प्रवादी फुडें व्हरता आनी आमी आमचे मिसांव फुडें व्हरचे खातीर जेजू आमच्या कोस्तान आमच्या दुमाळ्यान अशें सांगता भिवची गरज ना तुमचे तकलेचे केस एक एक लेगून मेजलोलो आसा गोट रावात आनी तुमचे मिसांव विस्वासान फुडें व्हरात आयज आमी हे सादे काळाचे पारेवाय थराक दुमाळ्या वयर नियाळ करतना मागुया जेजूक साक्षी दिवंक सगळे वेळार देवाचेर विस्वास बरवसो धरून आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचोच आशिर्वाद मागुया.